साम पावलान कोरेंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. आनी असली उतरावरती पदवी आमचे तावन न्हय, बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हे दिरवे आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. हर एक तरान आमी कश्टां तावन तरी आमी कांगाल जायना. वाट कळनासतना अनकरांत सांपडतावन तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदने भोगतावन तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटात तरी मराना. जेजूचे जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचे मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वावयता. जेजूचे जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणेच्या हर एक दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोडून सोडता. तशें म्हळ्यार आमचे थंय मरण आपले काम करीत आसा आनी तुमचे थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सतमानले देखून हांव उलयलों अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा. त्या प्रमाणे भावार्थाचे देणे आसून आमी सतमंतांव देखून आमी उलयता. आनी जेजूक जिवंत उठयलोलो तोच देव आमकांय जेजू सवे जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतांत ती गितां गायनांनी करतली लुवणी. सियोनाच्या बंदिवानांक सर्वेस्परान परतून हाडलें तेन्ना आमकां तें एक सोपानशें दिसलें. तेन्ना आमचीं तोंडां हांसलीं आनी आमची जीब उल्हासान गावंक लागली. तेन्ना राष्ट्रां म्हणूंक लागलीं, सर्वेस्परान तांचे खातीर महान कृत्यां केल्यांत. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतांत ती गितां गायनांनी करतली लुवणी. वय, सर्वेस्परान आमचे खातीर महान कृत्यां केल्यांत आनी आमी संतोश भरीत जाल्या. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतांत ती गितां गायनांनी करतली लुवणी. नेगे बांदल्या वाळा भाशेन आमच्या बंदिवानांक सर्वेस्परा परतून हाड. दुखां गळोवन वमतात ती गितां गावन लुवतली. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतांत ती गितां गायनांनी करतली लुवणी. रडत ती वेतात घेवन वमचें भी. गितां गावन परतून येतात हाडून कणसांच्यो फेंड्यो. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतात ती गितां गायनांनी करतली लुवणी. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. तवळ जेबे देवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पियोंक वेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी शकता. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतेल्यात खरें, पूण कोणे म्हज्या उजव्याक कोणे म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हे आयकून ह्या 2 भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचून धरतात म्हूण तुमी जाणात.
पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं. आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा पुती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. देवाचें उतर हें, वाकाने तुका क्रिस्ता.